गोंयांत गव्याचे हल्ले दिसान दीस वाडतूच आसात। कांय दिसां पयलीं फोंड्यां गव्याच्या हल्ल्यांत एका फॉरेस्ट गार्डाक मरण आयिल्लें। त्या उपरांत गव्याच्या हल्ल्याची ही दुसरी घडणूक। सदचे भशेन सिंथिया आपल्या पाळीव सुण्याक घेवन मानशेर गेल्ली। ह्याच वेळार गव्यान तिचेर हल्लो केलो। गव्याच्या हल्ल्या उपरांत सुणो व्हडल्यान भोंकूंक लागलो। सुण्याचो आवाज आयकून घरची आनी शेजारचे लोक धांवन आयले। लागींच आशिल्ल्या गव्याक लोकांनी धांवडावन घालो। उपरांत सिंथियाक म्हापशेच्या आजिलोत भरती केल्ली, पूण तिका थंयच्यान जीएमसीत धाडल्या। फाटीर शींग मारिल्ल्यान सिंथियाक गंभीर दुखापत जाल्या। सकाळी आयतारा फातोडे रेवाड्या मानशेर हांगासर गवा रेड्यान अटॅक करून रेवाड्या मानशेर रावपी सिंथिया फेर्नांडीस 45 वर्साचे बायलेक गंभीर जखमी जाली। सकाळी फुडें ती कुत्र्याक घेवन वाटेवयल्यान वयताली तेन्ना गवो रडयलो आनी तेणें तिचेर अटॅक केलो। ती सिंग तिका लागले आनी ती जखमी जाली। त्या उपरांत तिका फॅमिलीनी सोमतीत म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेली। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या तिचें ट्रिटमेंट चालू आसा। स्टुडंटा खातीर रेवडच्यान श्याम पडटे। रानवटी जनावरां घरा लागीं येवपा लागिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला। सरकार आनी रान खात्यान थळाव्यांच्या सुरक्षेचो विशय काना मनार घेवचो अशी मागणी तांणी केल्या। आता ती याटेन सगळीं झाडां जाल्यान आता त्या टेन वचपाक पासून भिरांत दिसता। इतली झाडां जाल्यान की कोण मनीस पासून तर येयलोय जाल्यार थंयसर दिसलोय जाल्यार कांय कळचें ना। त्या पासत हांव मागता तुमचे कडेन हें सगळें मातशें क्लीन करा आनी मातशें सगळें कितें व्हायरल आहा तें सगळें कितें आहा तें काडून उडोवपाचें मातशें प्लीज। आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन येवन हांगासर मातशी इन्वेस्टिगेशन करचें कितें जालां तें आनी मातशें बेगींतल्या बेगीन हांगासर कितें गांवा रेड्यांचें करचें आनी तांकां हांगांतल्यान बेगींतल्या बेगीन धांवडचें म्हणून मागता तुमचे कडेन। वयतली आतां येता आमच्या घरा फुडल्यान येतात, आमच्या फॅमिलीक त्रास, कोणाक त्रास जाता, आमकां त्रास लोकांक। झाडां येना हांकां, कांयच ना, जाग येना, कांय ना। हो वयतली हेंची म्हणून मिस्टेक करूंक जायना आमकां। लास्टाक आमकांय मिस्टेक आहा आनी तांकांय मिस्टेक आहा।